We are all dealing with people's issues, and people's issues are there. And I've already said on the floor of the House that we will not violate CBC guidelines. Anybody who violates CBC guidelines in future will be in jail. That I am not one of those fellows who wants to sit in jail. I am appreciative of the dialogue that is taken up. It's the duty of the government to see that we deliver. And me as a minister, it's my responsibility to see that we deliver. And my responsibility will come to the Chief Minister because I will have to take his help to see that we are able to implement all these things. People fight for people's issues. It's our duty as a minister to see that we address the issues raised by the opposition. It's not only about the opposition, it's our people, our supporters also. Ultimately, people of Goa, we are dealing it. Once we are in government, we don't belong to any political party. But what we have been taught by the Bharatiya Janata Party is to serve the people in a very judicious manner, and that's what we are going to do. And सर पीपीपी चे तत्वाचे हॉस्पिटल देणे गरजेचं आहे का? सगळं गरजेचं आहे नाही आहे त्यांना ऑन बोर्ड घेऊन आम्ही करणार. मला काहीच लपवायचं नाही. मी स्पष्ट सांगितलंय सीबीसी गाईडलाईन व्हायलेशन म्हणून जर माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये काही काम झालं असेल ते व्हायला देणार नाही. सगळ्या गोष्टीला टेंडर काढायला पाहिजे. सगळ्या गोष्टीला सीबीसी गाईडलाईन फॉलो करायला पाहिजे. नंतर दुसरं सरकार येणार आणि दुसऱ्या मंत्र्याला तुरुंगात घालणार. बस. ब्रिज ऑफ प्रिव्हिलेजचे किती एक्झॅक्ट ते तुमचं समारा कळतले. ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज. आय हॅव मूव्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज ऑन अन editor in chief of a national newspaper, and that we will figure it out on Monday, and the breach of privilege will come in detail exactly because carrying out a misinformation आणि किती जर बरेल कोणीतरी हांगाच्यान रिपोर्ट धाडलो आणि ते छापपाक मनशाचे इमेज गेट स्पॉइल्ड. I have been a minister. I don't need anybody's money. I have been working here judiciously for the people. My father has given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon, and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari-based politician. I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टीन म्हाका जे शिकयला ते हांवें लोकांमदीं पावोवपाचो आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आणि नरेटिव्ह लोकांमदीं पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता हेणी विचार करून बरोवपाक जाय. कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन अँड मिस इन्फॉर्मेशन इज अँटी गोवा इन्फॉर्मेशन. गोंयान जर विकास जावन गरीब लोकांक जमन्यो गावना घरां बांदपाक हे सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले. बेश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आणि कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा आमी सगळ्यांनी. पीसीपी एकट्यान एरर कितें तरी आता हे रेक्टिफाय करपाक कितें ते ना एक एरर ते येतले. विधानसभेचे जे चर्चा जातली लास्टाक आमी सरकार जे कितें पॉस्टॅरिटी करे खंय तरी आयज खंय तरी शिरकोन उरल्या ह्यो गोष्टीक मार्ग काडूंक जाय. लास्टाक बेनिफीट सामान्य जनतेक बी पावंक जाय. सामान्य फक्त एक मनशाक काय दोन मनशाक काय तीन मनशाक न्हू सगळ्या लोकांक बेनिफीट पावंक जाय आणि हे पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आणि जे मिसइन्फॉर्मेशन जे एनवायरमेंटाचेर आणि जे कितें मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन जे चल्ला हे कॅम्पेन बंद जावंक जाय. म्हणून हांवें ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मूव केला. दिस इज एब्सोल्युटली मॅलिशियस. whoever has done it is malicious. It is not correct. It should not be done like that. पण कितें आहा ते वाट काडपाची गरज आहा. हे सगळे गोष्टीचेर मनशांनी सारखे व्हेरिफिकेशन करपाक जाय फॅक्टाच्यो आनी व्हेरीफाय केल्यारूच ते घालपाक जाय. हांगा एकमेकाक फिक्स करपाचे चक्रा जे चल्ल्या हे खंय तरी चक्रा खंय तरी थारपाक जाय. आणि हे गोष्ट जे आसा हांव पयर आमचे दिल्ली बी आमचे कर्टसी कॉल आमचे लिडराक मेळ्ळलो. हांवें कितें ब्रीफ करपाक जाय हांवें ब्रीफ केला. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा ते ब्रिफींग आमचे आसता. पोर्टफोलिओचे कामां आसता आनी कितें कामां आसता मतदारसंघाचे कामां आसता. लास्टाक आमचे लिडर हांव जे कोण आहा आमचे लिडरा खातीर आणि आमच्या पक्षान जे स्थान दिल्ले आसा ते रिस्पॉन्सिबली ते पार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोष्ट कितें आहा की हे ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेजाची गरज आशिल्ली कारण हे मेलिशियस कॅम्पेन हे बंद जावंक जाय. आणि हे मेलिशियस कॅम्पेन विदाउट व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स हांव तरी तसो बसपाचो उगीना. आणि जर ते सगळे रेक्टिफाय जावंक जाय तर ते हाडून तेंचे नजरेक बी हाडपाक बरें न्ही की बाबा कोण हांगाचे रिपोर्ट कसलो फायल करता ते. आणि हे सगळे गोष्टी नियंत्रणात कोण पाठीशी सर घालता अशें दिसता. कोण पाठीशी घालता पण म्हाका मोबाईल फाटी सर डी सोडाचेर प्रश्न येयलो 10,000 स्क्वेअर मिटराचेर तेजेर कितें म्हणटा काय ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.